जेजू म्हणटा, पुनर्जिवनपण आनी जिवीत हांवूच. जो कोण म्हजे सोत मानता तो सासणाक मोडचो ना. सांत इस्तेव ह्याच जेजूच्या मार्गान चलतालो तो भिवूंक ना. क्रिस्ता पासत मार्तीर मेलो आनी जेजू गोवाय आपल्या बापाचो मोग करूंक आनी ताचेर विस्वास दवरूंक आपयता. तोच आमकां एक वाट जाता, आमी ताच्या बापाच्या घरांत परत वचूंक. ही जेजूची शिकवण सोंपी न्हय. जायते आटे बिटे आमच्या जिवितांत उपरासतले, तांकां आमी फुडो करून आनी जेजूची शिकवण आपणावन एक दीस सासणीक सूख भोगूंक आमी तयार जावंक गरज. पवित्र पुस्तकांत तरेकवार पुरावे पळोवन जेजू पुनर्जीवन जाला हें वळखून ताचेर लोक तीर भावार्थ दवरतात ते मेळटात. मातेवाच्या शुभ वर्तमानांत 20:20-8 वळ 9 अस्तोऱ्यो पुनर्जीवन जेजूक पळोवन ताका नमस्कार करून तीर भावार्थ जेजूचेर दवरतात. जो जेजूची रिती समाधी पळोवन जेजू पुनर्जीवन जाला म्हूण सोत मानता. पेद्रूची पयलीच जेजूच्या पुनर्जिवनपणा विशीं गवायकी आयकून 3000 लोक पवित्र स्नान घेवन जेजू पुनर्जिवंत जाला हें दाखोवंक जायते पुरावे आसात. हे पुरावे पळोवन ह्या लोकां भाशेन जेजूचेर आमचो भावार्थ तीर घोट करूंक गरज. पुनर्जिवन जेजू आमच्या सांगाता आसा. आमची भिरांत पयस करून तो आमकां काळजीदार करूंक सोदता. आमचें उत्सांबळ घुस्पल्लें मन तो बऱ्या मार्गदर्शन दिवन काळजा मनाची शांती दिवंक सोदता. दुखी निराशी जाल्ल्यांत तो बुजवण दिवन संतोश खुशालकाय दिवंक सोदता. जिवीत कश्टां आडकोळ्यांक लागून जड जाल्ल्यांक तो आपली कृपा दिवंक सोदता. जेजूचें पुनर्जिवनपण आमच्या पुनर्जिवनपणाची खात्री आनी भरवंसो ह्या स्वताची सांत पावलू कोरिंथकारांक उगडास कोत्ता. देवान सोम्या जेजूक पुनर्जिवन केला म्हूण आमी जाणाव, तशेंच तो आमकांय जेजू बरोबर पुनर्जिवनपण कोत्तलो. पुनर्जिवनपण आसा हें सोत वळखून घेवंक गरज. मरण शेवट न्हय, मरणा उपरांत जिवीत आसा. जेजूच्या शिकवणे प्रमाणे जो मनीस संवसारांत प्रमाणीक जिवीत जियेता ताका मरणा उपरांत सासणीक जिवीत फावो जाता. आमकां सासणीक जिविताक पावयता तसलें संवसारांत बरें जिवीत जिवोवची गरज. तर जेजूच्या पुनर्जिवनपणाची खात्री घेवन आमचो भावार्थ उत्रानी आनी कोर्न्यांनी जिवंक ह्या मिसांत कृपा मागुया.